कोंकणीन एक दी कोकणीमध्ये सर कोंकणीन एक आमकां उतर हिंदीन जालें सगळें लुईसीन रिजायन जालें आनी आतां गजाली TMC जॉईन जाता कशें पळयता ह्या गजालींक तुम्ही ताका टुरिझम पॉलिटिकल टुरिझम म्हटला लुईसीन रिजायन जाला आणि खंयचे तरी नवीन पार्टीक जॉईन जाता हें कितें नवें न्हू 2017 पासून आतापर्यंत काँग्रेसीचे 17 निवडून येयल्ले उरले कितले 4 म्हणजे 13 रिजायन जाले ही संवय आसा म्हणजे काँग्रेसीक स्वताचे आमदार सांबाळपाक जमना ज्या काँग्रेसी कडेन म्हणजे राष्ट्रीय नेतृत्वच ना त्या पार्टीत लोक रावतले ते कित्याक त्या पार्टीत निवडून येयल्ले लोकूच रावना हेजोच अर्थ आणि ह्या पार्टीक फ्युचर उरूंक ना म्हणजे लुईसिना सारकिल्लो जर लॉयलिस्ट जो त्या पक्षात वाडलो त्या पक्षाक येदो व्हडलो केलो पक्षान ताका तोच जर अशा पद्दतीन सोडून वयता उरलेल्यांनी विचार करचो आणि जर कोण वचोंक सोदता न्हू रे जाल्यार तेंच्यांनी सुसायड करचें न्ही वचोंक सोदता तेंचो सुसायड जातलें तें वतात जाल्यार भितर कांयच म्हणना ना म्हाजें कोण म्हाका दिसता आपल्याक जर आत्महत्याच करपाचें आहा जाल्यार कोणी काँग्रेसीन वयतले डेफिनेटली त्या खातीर तो खंय जॉईन जातलो कित्याक सोडलें तुमी लुईसिनाक विचारा म्हाका खबर ना मोठे राणे आणि रवी नाईक सुद्धा भाजपच्या संपर्कात आहेत म्हणजे ते सुद्धा बोट सोडतील असं आता वाटतंय म्हाका खबर ना सेम सर तुम्ही एक व्हडलो स्टेटमेंट केलो गोवा इज 100% सेफ फॉर टुरिस्ट म्हणून आज तुम्ही एक हय स्टेटमेंट हांवें म्हटलां जेन्ना 31 ऑक्टोबराक आमी डबल डोस वॅक्सिनेशन कंप्लीट जातलें तेन्ना इट इज 100% सेफ डेस्टिनेशन म्हणून आमी प्रमोट करपाक शकतले डेफिनेटली लोकांनी सहकार्य करपाक आमी प्रमोट करू भाजपच्या 2 पदाधिकाऱ्यांना कोविड झाला आहे होय. तर भाजपच्या 2 प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना कोविड ऑलरेडी आमचे अध्यक्ष संघटन मंत्री पॉझिटिव्ह आसा बट दे आर ऑल राईट ट्रिटमेंट चालू आहा सर राज्यात पॉलिटिकल टुरिझम सुरू झालं तुम्ही स्टेटमेंट केलं काय स्टेटमेंट आहे हांवें सांगला सगळ्या पद्दतीच्या टुरिझमाचे आमी वेलकम करपाक जाय टुरिझम इंडस्ट्री बुस्ट करपा खातीर इंटरलँड टुरिझम आसुनी किंवा एडव्हेंचर टुरिझम आसुनी किंवा पॉलिटिकल टुरिझम आसुनी आमी वेलकम करता